शुक्रारा विधानसभेत केस्तांव देखो फुसांव पळोवपाक मेळ्ळें. बेकायदेशीर झोपड्यो बस्ती आनी हेर लोकवस्ती मोडून उडोवपाची मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान केल्ली. पूण हाचेर विस्तारान चर्चा करपी विरेशाक सभापतीन आडयले आनी मदींच हो थाराव अवैध म्हणून जाहीर केलो. भायलो थळावो हांच्या भितर हो थाराव वाद घालता देखून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या आड हो थाराव वयता अशें सांगून हो थाराव सभापतीन अवैध थारयलो. कोमिनदादची जागा बेकायदेशीर रितीन पयशे घेवन भायल्यांच्या नांवार जाल्यात असो खुलासो विरेशान हो थाराव भायर पडच्या पयलीं केल्लो. जेन्ना विरेशान कांय बस्तींची नांवां घेतली तेन्ना कांय आमदार आनी मंत्र्यांक मिरसांग लागली देखून राजकी खतखते विधानसभेत पळोवपाक मेळ्ळे. सर सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा आनी सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंटान हांव तुमकां सांगता ऑर्डर डेटेड 28 जानेवारी 2011 सिव्हिल अपील नंबर 1132/2011 ह्या दिसा सुप्रीम कोर्टाचे डायरेक्शन आसा की जे इनलिगल स्लम्स आसा ते इनलिगल स्लम्स जे कॉमन एरियन आसा ते डॅमोलिश करचे आनी जो जागो आसा तो रिस्टोर करचो. ही जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डर आमच्या जो चीफ सेक्रेटरी त्या टायमार चीफ सेक्रेटरी आसलो ताका धाडलेली आनी तेणेन रिप्लाय दिल्लो स्पीकर सर की हे जे कॉमन लँड आमचे जे आसा ते कोमुलदाद लँड म्हणून गोंयान जे कॉमन लँड आसा ते कोमुलदाद लँड म्हणून तेंच्यानी रिप्लाय दिल्लो. स्पीकर सर गव्हर्मेंटाचे जे हें आसा तेन्ना तेणेन रिप्लायान सांगलेलें की जेन्ना आमकां कंप्लेन येता गव्हर्मेंटाक कितें कंप्लेन येता तेन्ना आमी तेजेर एक्शन घेतलें म्हणून आनी हे खाली करतले म्हणून आनी जो जागो आसा लँड आसा तो रिस्टोर करतले म्हणून हो जो रिप्लाय आसा तो जुलय 2011 दिल्लो आसा. स्पीकर सर हो हांव टेबल करपाक सोदतां हो जो रिप्लाय आसा तो टेबल करपाक सोदतां आनी तितून आनीक मेन्शन केल्लें तें म्हणजे गोंयान एक्झिस्टींग लॉज आसा त्या लॉजा प्रमाणे एक्शन घेवपाक शकता. स्पीकर सर जी गोंयची सद्याची परिस्थिती जाल्ली आसा आतां खूब जाण म्हाका उलोवपाक सोदता खूब जाण सांगता आनी कितें कितें सांगता जे वोट बँक पॉलिटिक्स जाल्ले आसा हेका लागून आयज खंय ना खंय ते उतुत्ता वयर सरता. म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर सद्याक गोंयची प्रेझेंट सिच्युएशन जो सगळी जी डिपार्टमेंट आसा आयज तांकां प्रॉपर म्हाजी डिमांड आसा हांव मागता सगळ्यां कडेन. मान्य सभासद एक मिनट बसून घे. हे जे रेजोल्युशन जे आसा न्ही ते डिस्कशन जाता ताजेर जे आमी रुलींग दिता discussion taking unsavoring between for come among the migrant and non-migrant आणि ज्या लोकांमध्ये तेढ निर्माण करपाच्या संदर्भांतलो विशय जाता आणि ह्या संदर्भांत म्हाका दिसता हायकोर्टान सुद्दां जे आसा न्ही वेगवेगळ्या वेळाचेर वेगवेगळी डिसिजनां दिल्लीं आसा. त्यामुळे हे रेजोल्युशन हांगाच हांव डिजालो. स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती तुम्ही भायर मारता. तू एडमिट कित्याक केलें पयलें? हायकोर्ट चड अरे इफ इट डज नॉट अलाउ देन why deposit admitted as per rule स्पीकर सर as per rule हांवें तें दिल्लें आसा की समाजामध्ये तेढ निर्माण करपाक. एक मिनिट विरोधी पक्ष नेते इलिगॅलिटी प्रमोट करता. एक ऐकून घेत हांगा ऐकून घ्या मातशें एक मिनिट तुम्ही पयलीं रुलींग घेवपा लायक should have not been admitted as per rule जालें but it should not have been admitted in the first place. विरोधी पक्ष नेते बसून घ्या You should not have been admitted. बसून घ्या. एक लक्षात दवरा. Speaker sir had given a ruling. म्हाका दिसता there is no discussion. स्पीकर सर हो इनजस्टीस आमच्या गोंयकारांचेर क्लियर कट इनजस्टीस गोंयकारांक जागे मेळना हांगा पळय आनी असो इनजस्टीस करता. स्पीकर सर आम्ही डिझेलाव केले एज पर रूल आसा आम्ही डिझेलाव केले. स्पीकर सर लेट इट गो ऑन वोटिंग स्पीकर सर वोटिंगाक वचून ठराव श्री युरिया लेमाव I have a resolution. युरिया लेमाव Speaker sir, resolution घ्या. Yes. this या विषया संदर्भात हांवें एज पर रूल हांव म्हजे डिसिजन दिल्लें आसा. Speaker sir, ते तुम्ही पहिले रिझॉल्व करपा जाय आसलें. एक काडा दाखय. रावला कित्याक ताका धाड मरे.
येस एक तर जाग्यार वचून बस.